मानिवंत आग्नेल समाजांत सहभागिलीपणान जिवंक नमुनो हो 5व्या नोवेनाचो विशय. आमकां देवाचेर बाबार दवरून जियेतल्या मनशांक समाजांत जबाबदारी आसा. समाजीक सेवा आनीक समाजीक कोरण्यो ह्यो दोनूय वस्तू समाजांत सहभागिलीपणान जिवंक आमकां चड गरजेच्यो. पवित्र सभा हातूंतल्यान आमचो भावार्थ कोरण्यांनी संभरमूंक आमकां आपयता. मानिवंत आग्नेलाचें काळीज दुर्बळां आनी कनिश्टायेंत आसलेल्या सवें ओडटालें. देखूनच तो दुर्बळांच्या आदाराक पावतालो. ह्या आमच्या भावाक पवित्र सभेन बेगीनच सांत म्हूण जाहीर करूंक आमची मागणी देवाक उबारुया. तुमकां सगल्यांक आयचो बरो दीस आवडेता. ह्या मिसांची केरीत इंतेसांवां बरी भलायकी मागता न्यूटन, विल्मा आनी नोवा वेर्ना. मागनू जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता सारा फेर्नांडीस, बाटपाल कानाकोर्ना. फिलोमेना जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता एग्नस लॉरेंको न्यूरा.
check. वरवीं आमी सगळीं जेजूची पाटलावदारां जाल्यात आनी आमच्या जिवितांत आमी जेजूचो पाटलाव करतना आयज नोवेनाचो 5वो दीस आनी आमचो विशय मान्यवंत आग्नेल समाजांत सहभागीपणान जिवंक नमुनो. समाजांत सहभागीपणान पावल मारूंक आयज 14 नोव्हेंबर चिल्ड्रन डे भुरग्यांक भेटयलेलो दीस. आयज आमी दर एक स्कुलाच्या शिकतल्या भुरग्यां पासत तांच्या सांगाताक आमच्या हेडमास्टरांक टिचरांक टिचींग एंड नॉन टिचींग स्टाफा खातीर मागुया. देवान तांकां राखून आनी सांबाळून आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी तांकां देणी फावो कर. आमी भुरगीं समाजीक मनशां समाजाच्या भुरगेपणान बरेपणान आनी उदरगती पासत वावरूंक आमकां खास जबाबदारी आसा. मान्यवंत आग्नेल ग्रेस्काय आनी पदवी सोडली आनी समाजाच्या बरेपणा पासत वापुरली आनी ह्या तरेन समाजांत सोहागीपणान जियेलो. जेजून सदांच आपल्या बापायची खोशी केली. तो दुबळ्या पदवी आनी कोंकणांत तसल्याची सेवा चाकरी करून फुडें गेलो. आमी जेजूच्या पावलांनी चलून सगळ्या वायटांचेर निशेध मारूंक समाजांत सहभागीपणान जिवंक ह्या मिसा बलिदानांत मानादीक आग्नेलाची विनवणेन आमकां कृपा आनी बळ मागुया.
तीच देवाची कृपा आमी मागतना जायते फावट आमी आमची जबाबदारी फुडें व्हरूंक चुकल्यान त्या चुकीचें बोगसणें मागोवंक म्हणुया. हांव पातकी सुरपविदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्य हांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोबोर अपराध. हे बसत बागेवन सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणच्या जिविताक पावूं. सुर्गीच्या बापा सोमेस बाबार्थ्यांक मोगाचे सोपनायक तूं आपयताय. तरी तुज्या पुताचो उदीक लागशिल्लो पाटलाव करूंक ताच्या मदल्या जायत्या जाणांक तूं उपसयताय. म्हत्वाच्या जिवितांत तुजे सेवेक तुवें विचून काडल्याय ती आपल्या जिवितांत तुज्या राजाचो रूपकार जावूं आनी ह्या मनशांक सोपून मोगाचे वाटेक ओडूंक पावूं. ह्या मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजू चलयता देवा सासनाच्या सासनान. धर्मदुताच्या इतिहासा वेले वाचप. पेद्रू अशें उलयता थंयच आसतना ताचें उतर आयकतल्या सगळ्यांचेर पवित्र आत्मो देंवलो. विदेशाचेर पर्यंत पवित्र आत्म्याचे देणे देवान घाले म्हूण पेद्रू बरोबर आयले ते सुनोद केले बाबार्थी तोटाकले. कित्याक ती 8वो पासो उलयताली आनी देवाक वखणटाली. ते ताका आयकूंक येताले. तेन्ना पेद्रून म्हणलें, आमकां मेळ्ळो तोच पवित्र आत्मो तांकांय मेळ्ळो म्हणटूच तांकां उदकाचें पवित्र स्नान दिवंक कोणाच्या नाडाव येता. आनी ताणें तांकां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान दिवंक फर्मायलें. उपरांत थोडे दीस आपणाशी राव म्हूण तांणी ताचे कडेन मागलें. देवाचे उतरें. आमचो जबाब शेकांचे प्रितुमीचेर आमच्या देवाची सोडवण फाकली. सर्वेस्पराक रोचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केली ओचोऱ्यां उजव्या हाताच्या बोलान आनी पवित्र बावल्यान जोयत व्हरून सोडवण दिली. आमचो जबाब शेकांचे प्रितुमीचेर आमच्या देवाची सोडवण फाकली.
इस्रायलाचे कुलीताय आपलो तीर विस्वाशी मोग मनात दवर सर्वेस्परान आपली सोडवण परगोटली. राष्ट्राच्या दोळ्या मुखार आपली न्हीद दाखोवन दिली. आमचो जबाब शेकांशेक प्रितुमीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. शेकांशेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. आखे पृथ्वेक गणगणान आनंदाचे उल्हास सोड. आमचो जबाब शेकांशेक प्रितुमीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. उद्गार सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे असो. मार्कू परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेरिकेक तावन सिसांक घेवन जेजू लोकांच्या व्हडा सोम्या बराबर वेताना बार्तोमेव मुणगे तिमेवाचो पूत म्हणलोलो एक कुड्डो रस्त्याचे देगेर बिकेक बसून आसलो. जेजू नाजारेतकार येता म्हूण आयकतूच तो ओशी बोब मारूंक लागलो. दाविदाच्या पुता मोची काक लुतकोर. आनी सोबार जाणांनी ताका बोबाट केली आनी वोगो राव म्हूण सांगलें. पूण तो ओदीक व्हडल्यान बोब मारूंक लागलो. दाविदाच्या पुता मोची काक लुतकोर. जेजू थांबलो आनी ताणें ताका म्हणलें, ताका हांगा हाडात. आनी तांणी त्या कुड्ड्याक आपयलो. तांणी सांगलें, धीर दवर, उठ, तो तुका आपयता. आपणाचो जुबो सांडून आनी उडून उडून तो जेजू सोरशें आयलो. तेन्ना जेजून म्हणलें, हांवें तुका कितें केल्लें जाय? गुरुची, म्हाका नव्यान नदर हें शिकोर. जेजून ताका म्हणलें, वच, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. आनी रोखडीच ताका नदर आयली आनी तो ताचे सांगाती चलून गेलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. वाखानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणांनो आनी चड मोगाच्या भुरग्यांनो, आयज पाद अग्नेलाच्या नोवेनाचो 5वो दीस आमी मनयता. आनी हो विशय जसो सुरवेक आमी आयकला, आग्नेल मानिवून समाजान स्वभागिलीपणान जिवंक आमकां एक नमुनो. आनी हें आमचें जिवीत करूंक कोणा भाशेन आमी फुडें वचें हाका देवाच्या उतराचो उजवाड आमकां मेळटा. आयच्या देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमची पावलां मारूंक आमकां पयले सुवातेर
म्हणटा ते भाशेन पयलें वाचप सांगून दिता. कोण भाशेन जेन्ना पेद्रू प्रवाचन करतालो आनी शिसांचेर मागणें करतालो तेन्ना पवित्र आत्मो देंवून आयलो आनी थंयसर पवित्र आत्मो देंवून येतना सगल्यांचेर आयलो. कोणाचेर भावार्थी आनी भावार्थ नासलेले तेवूय तांचेरूय म्हणजे अशें पाचारताले जिद्यो लोक भावार्थी आनी जिद्या भायर लोक अनभावार्थी अशें लोक पाचारतालो. पूण आयज पेद्रू खाशाले आपल्या दोळ्यांनी पळयता पवित्र आत्मो येता ह्या त्या विदेशी भाव भयणांचेर म्हणटा ते भशेन तांकां पुरके म्हूण लेखताले हे जिद्यो लोक. आनी हाका लागून ताका आस्वासन मेवता की देव न्हयच फकत आपणाच्या मनशांक जशें मनीस आपूण चिंता आमी देवाचें म्हणून तांकांच न्हय बगर सगल्या आयसुल्या पयसुल्या ज्या देवान रचलेल्या मनशाक एके तरेन देव वागयता. हें आमकां पयलें वाचप स्पश्ट करून हाचें बरेंपण आमकां दिता. दुसरें शिवर्तमान आमी जें आयकलां तें शिवर्तमान आमकां कितें खबर सांगता एका कुड्ड्याची खबर. आनी हो कुड्डो म्हणटा ते भाशेन बोवाट मारून जेजू कडेन आपणाक कितें तरी बरें कर म्हणून तो मागता. आनी जेन्ना जेजू थांबता तेन्ना हो कुड्डो ताजे सरशी येता आनी त्या कडेन मागता म्हाका नव्यान परत नदर दी. हो कुड्डो आसलो आनी ह्या वेळार जेजू ताका सांगता तुज्या भावार्था प्रमाणे तुका घडूं तूं वच तूं बरो जालो. आनी त्याच वेळार हो बार्थोमेव म्हणटा ते भाशेन त्या वेळार तो दोळ्यांनी पडोवंक लागता. प्रितीच्या भुरग्यानो आयज आमकां जायतें पडोवंक आयज आमकां दोळे आसूंक जाय. पयले सुवातेर देव म्हणटा पळय तो कोणा सवें अंतर करिना. देव सगल्यांचो आनी हाका लागून देव जरी तर पावस धाडटा जरी तर देव वत धाडटा सगल्यांचेर एक सारकें धाडटा. तो धर्म कोणाचो कितें पडना कोणाची जात कितें पडना तो कितें व्हडलो धाकटो तो शिंकलेलो नेणार हें पडना तो बरो दुयेंत असलें पडना सगल्यांक एके भाशेन देव आपणाचें बरेंपण धाडून दिता. आनी हाका लागून आमच्या जिवितांत जरी तर देव जाणें सगळें केलां असली कसलीच अंतर करिना आनी आमी ताची एक सुपुल्ली रचना जाल्यार आमकां सांगूंक सोदता की आमच्यांनी कोणा सवें कसलीच अंतर करूंक जायना. म्हणजे सगळें सवें आमी सगळे भाशेन बरेपणान आमी वागोवंक जाय. जरी तर म्हज्या इश्टां कडेन हांव बरे भाशेन वागतां हांव म्हज्या मोगाच्याक हांव बरें करतां जाल्यार म्हाका कोण बरें करिना म्हजी कोण सोयरी दायरी न्हय म्हज्या जातीची न्हय म्हज्या धर्माची न्हय तांकांय हांवें तितलेंच बरें करूंक जाय. कित्याक म्हजो देव अंतर करिना जाल्यार हांव देवाचें रोजन जाल्यार म्हाकाय करूंक असली अंतर कसलोच म्हणटा ते भाशेन अधिकार ना. आनी हाका लागून आमच्या जिवितांत आमी कसलीच अंतर करिनासतना जियोंक आमी ल्हानपणी सावन आमी शिकूंक जाय. दुसरे सुवातेर म्हणटा ते भाशेन धर्मा मदें शांत आनी शांतीपण हें विस्तारूंक कसले आमी जाणा आखरेक म्हणटा ते देव एकूच देव. आनी जायते पावट घडयेक आमकां अशें दिसत आमी दोन एका धर्मान आमी जल्मल्या त्या धर्माचो देव आमकां व्हड म्हणून हय दुबाव ना तातूंत. पूण आमी पळयलां केन्ना तरी म्हणटा ते भाशेन देव तांच्या मदें झगडटात. आमी ताका जेजू म्हणटा कोण ताका कृष्णा म्हणटा कोण ताका आल्ला म्हणटा. केन्ना तरी देवा मदें तुमी झगडीं पडयल्यान आर दीस गॉड नॉट लिवींग इन हार्मनी शांतीपणान एकवटान जियेनात जाल्यार म्हाका आनी तुका धर्माक लागून हो भेद घालूंक कसलो अधिकार कोणें दिला? खंयच्या देवान दिला? जेजून दिला काय? कृष्णान दिला काय? म्हणटा ते भाशेन आल्लान दिला काय? जरी तर असलो तणी दिवंक ना. कोणें बरयता आसतना घडये चुकीन तें बरोवपाचें आपणाचें म्हणटा वरवीं तें आपणाक जाय तशें बरयलां हें दुसरें. पूण आमकां आमचो देव जरी तर असलो भेदभाव घालिना जाल्यार आमकांय असलो भेदभाव घालूंक आमकां अधिकार ना. आनी हाका लागून जरी तर हांव जल्मला म्हज्या धर्मान तूं जल्मला तुज्या धर्मान आमच्या धर्माच्या वरवीं आमी जिवंक जाय चलूंक जाय. पूण वांगडाच आमी एकामेकाच्या धर्माक म्हणटा ते भाशेन रेस्पेद आनी मान दिवंक जाय. कोणेच तो धर्म सकयल घालूंक जायना खंयचेच भाशेन कसलेच भाशेन.
हो करूंक खंयच्याच देवान कोंकणाच मनशाक केन्नाच कसलोच अधिकार दिवंक ना आनी हो अधिकार म्हज्यान आनी तुज्यान हो कोणाच्यानूच आपल्या हातान घेवन हे भाशेन करूंक जायना. तिसरी सुवातेर आमी पळयता देवान सगळें बरें रचलां, देव सगळ्यांचो सारको मोग करता, देव म्हणटा ते भाशेन आमचे सगळे कसलोच भेदभाव घालिना, जाल्यार देव हें सगळें जें पर्यावरण आमकां दवरलां ताचो सांबाळ करूंक आमचे कडेन मागता. आमी फकत ताचे म्हणटा ते भाशेन कारभारी न्हय दोनी. ह्या संवसारांत जरी तर म्हाका देवान हाडला आनी खंयच्याय वस्तूचो म्हाका अधिकार दिला, हो देवान म्हाका अधिकार दिला, गणपती कळ्ळो हांव भाडकार, ओ म्हजे लागीं म्हणटा ते भाशेन कसलोय अधिकार आसा, हो अधिकार म्हाका देवान दिला आनी हो अधिकार देवान दिला जाल्यार ताचो उपयोग करूंक न्हय दुरुपयोग करूंक. म्हणजे वी हॅव नो रायट टू डिस्ट्रॉय वॉट गॉड हॅज क्रिएटेड. That's why we have got to protect the environment. And the environment, first of all, has to begin with me in my home where I live, in my surrounding, and then it comes to the society. And आमचे म्हजे कॉन्ट्रिब्युशन जावंक जाय. हाव आय एम एनहॅन्सिंग, हांव हो देवान दिलेलो बरो संवसार कसो हांव सांबाळटां आनी कसो तो फुडें व्हरतां, हो हांवें म्हाका विचार करूंक जाय. जायते फावटी हाणें कितें करूंक ना, ताणें कितें करूंक ना, सरकारान कितें करूंक ना, जायते फावटी असले प्रश्न आमकां येता. पूण हे प्रश्न सारके न्हय. हांवें म्हाका विचारूंक जाय, हांवें हो पर्यावरण फुडें व्हरूंक, देवान दवरलेलो निसर्ग हो बरो करून म्हणटा ते सांबाळ करूंक आनी तेजें बरेंपण आमच्या येतले पिळगेक पावोवंक हांवें कसलें पावल मारलां, हांवें फकत हो म्हाका विचार करूंक जाता. आनी हाका लागून जरी तर कांय फावटी निशेध मारचो पडटा, कोणूच आपल्या हातान ती जबाबदारी घेता, देवान करूं नाका म्हूण सांगलां, ताचो दुरुपयोग करूंक तेन्ना ताका आमी आडावंक, जायते भासांनी ताका आमी आडावंक जाता. आनी आमकां ही जबाबदारी आसा. वी कॅनॉट अलाव. Everyone have got a right and responsible duty to protect this environment, because तो आमचो न्हू, तो देवाचो, आनी तो पिड्यार करूंक आमकां अधिकार ना. वी हॅव नो रायट. आनी हेच भुरग्यांनो आयज आमी ल्हान आसात, हे आमकां आमचो देव शिकयता. हेच करूंक पाद आग्नेलूय आमकां भाव आमकां शिकयता. आयज आमी पाद आग्नेलाचे सरशी आयल्या. कितें करून पाद आग्नेल भाव सगळें सोबें शांतीन जियेतालो. ताका म्हणटा ती व्हडलो धाकटो बरो न्हू, हो बरो गाळो दोडो असले कसलेच ताका वेगळोचो नासले. फकत रायट एंड रॉंग, इट्स अ सिनफूल एंड इट्स नॉट सिनफूल, हें तो रायट आनी तें पळयतालो. बट अदर दॅन डॅट म्हणटा ते भाशेन मनीस जशें वागता तशें पाद आग्नेलान केन्नाच करूंक ना. दुसरे स्वादे सगळ्या धर्मा मध्ये पाद आग्नेलान केन्नाच फूट घालूंक ना. पाद आग्नेल सगळे धर्म एकठांय करून वावुरतालो आनी पर्यावरणाचो तरी ताका खूबच मोग आसलो. तो मुयांक पासून मारिनासलो. ताका घालून जायते फावट हिंगासर एक एग्जाम्पल आसा. हिंगा आमच्या पिलार आमच्या दोंगरा सकयल थंयसर खंय व्हडले आंबे आसले आनी त्या आंबे रेंदाक केलेले आनी रांदाक आंबे करून तो रेंदकार आयलो खंय एक दीस ते आंब्याचेर वचून ते आंबे काडून. तेन्ना ताणें पळयलें थंयसर जायतीं उण्णां ते मुयो ends which are usually on the mango tree, those are there. आनी तो निराशी जालो आनी तेन्ना पाद आग्नेल ते सायडीन पासोय मारतालो. ताका पयलो ताणें सगळें ताजें म्हणटा ते भाशेन दोरयो घेवन ताजी कोबलीं घेवन सगळें घेवन तो आतां घरा वचोंक सोदता आनी बेजार जालो. कितें करचें ताका समजना. पाद आग्नेल भाव ताका सांगता, बाबा भियेनाका, हाजेर उमले आहा न्हय, तूं वच आतां घरा, फाल्यां यो हांगासर काडू. आनी पाद आग्नेल भाव कितें करतात, वेता मागणें करता आनी मागणेन आनी एक वीस घडटा, ते सगळे उमले देंवतात आनी वेता. आनी तो दुसरे दिसा रेंतकार येता आनी ताजे आंबे काडून तो ते आंबे गाय करूंक, तो पिड्यार करूंक. तो प्रितीच्यानो, म्हाजे सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, म्हज्या टिचरांनो, हेड मास्टरांनो, लेट अस प्रोपोगेट दीस थिंग्स टू लिव इन हार्मनी, टू एनहान्स दीस अर्थ which God has handed down to us so that we pass on to the future generation. And doing so, we will be respecting God's command, and also we will be satisfying Venerable Father Agnelo, because we are walking in the footstep of godliness and in goodness.
सगळीं आमी उबी रावयात. आमकां जायते मागचे आसात, तातूंतली थोडी मागणी पादाग्नलाचे विनवणेंतल्यान देवाक आमी उबारुया. आतां आमची मागणेचो जबाब जातलो. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. पवित्र सभेचे वडील पाप साहेब, पाद्री तशेंच मोटवाशी समाजांत जायतो बरो वावर करतात. तांणी पवित्र सभेची समाजीक शिकवण अदीक नेटान प्रसिद्ध करून आपले सौभागेलेपण दाखोवंक तांकां कृपा आनी बळ मागुया. जबाब: दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांक आपल्या समाजाच्या बरोपणा पासत विचून काडल्यात हें म्हूण जाणा जावन समाजांत वायट चलतल्याचेर निशीद मारून आनी एकवट हाडूंक सहभागेलेपणान वावरूंक तांकां कृपा मागुया. जबाब: दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमच्या इस्कॉलांत शिकतलीं आमचीं सुपुल्लीं भुरगीं मन लावून कोश्ट करून जिवितांत फेलीत जावन आनी तांकां मार्गदर्शन दितलीं तांची गुरूंक बरी भलायकी, कृपा आनी बळ मागुया. जबाब: दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमी आमच्या जण एकल्या पासत मागुया. आमच्या समाजांत चलतल्या वायटा विशीं हुस्को धरून आमचे घोराब्यांत तशेंच गांवांत नव्यो आनी मनीस उदरगतीच्यो येवजण्यो तयार करूंक सहभागेलेपणान ह्यो जबाबदाऱ्यो आमी फुडें व्हरूंक आमकां कृपा आनी गोठाय मागुया. जबाब: दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. बसून निशा बापा, ही आमची मागणी आमच्या खावडचाचे उलयक आमी तुका ओपून दिता. दुवेंत ते स्विकार कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. म्हज्या बाबा भयणानो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सुरपविदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. प्रितीच्या बापा, हो दिनमासनेचो योद्न दोयालपणी तूं मानून घे. त्यागी जिवितान तुज्या पुताचो पाटलाव करूंक संतोसान मुखार सरतात तांकां भावपणी एकामेकाच्या एकवटान जियोंक आनी देवाच्या भुरग्यांची स्वतंत्रताय भोगूंक फावो कर. हें मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची कारजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया.
देवा आमच्या बापा, जायत्यो अजापाच्यो वस्तू तुवें आमकां करून दिल्याय आनी तुज्या मोगाच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय. देखून आतां तुजे मुखार एकवटून तुजे उपकार आमी मानता आनी तुज्या नांवां वाखाणटा. ह्या सोबीत सुंदर संवसारा पासत आमी तुका दिनवासता. आमकां सूख संतोश दिवंक तूं करताय त्या सोकत्या पासत आमी तुका आर्गां दिता. दिसाच्या उजवाडा पासत आनी आमची मोत उजवाड येता त्या तुज्या उतरा पासत आमी तुका वाखाणटा. आनी ही आमची जमनी पासत आनी तिच्या फोडां खातीर संवसारान जियेतात त्या सगळ्या मनशां पासत आमी तुका वाखाणटा. आनी आमकां तुवें जीव दिलाय देखून आमी तुका दिनवासता. बापा, तूं बरो आनी मोगाल. तूं आमचो चड आनी चड मोग करताय आनी आमच्या पासत तूं व्हड व्हड वस्तू करताय. देखून एकाच तड्यान आमी वाखाणटा तुका. Povit, 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 Domnul să vezi por tu. Povit, 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 Domnul să vezi por tu. Sorani samsar moja, voi boba. Sorani samsar moja. हे प्रार्थन किरीत भाशेन भुरग्यां पासत केलेलें प्रार्थन. बापा, तुज्या भुरग्यांचो तूं सदांच उगडास करताय. तूं आमकां कधीच विसरनाय. तुवें तुज्या पुताक जेजूक आमचे मोदें धाडलोय आनी आमची सोडून करूंक ताका दिलोय. आमच्या पासत तो संवसारान आयलो. पिडेस मनशांक ताणें बोरीं केलीं. गरिबांक कोरो इश्ट जालो. तांचो ताणें चड मोग केलो आनी दुकान आसलेल्या सांगाताक तो रडलो. पातो करून तुका सोडून गेल्ल्यांक तुज्या पुतांक तुजेशी परतून हाडूंक आनी तांची पातकां भोगसूंक सोमेस मनशाचो ताणें मोग केलो आनी हेरां कडेन मोगान चलूंक ताणें आमकां देख दिली. भुरग्यांक ताणें आपले वेंगेन घेतली आनी मोगान तांचेर आशिर्वाद घालो. देवा, आमच्या बापा, सगळ्या संवसारा तुजीं भुरगीं तुका वाखाणटा. देखून आतां सगळीं तुजे पवित्र सभेक बरोबर फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नॅरी आमच्या गुमरी बापा, आमी तुका वाखाणटा. स्वर्गारूय तुका वाखाणटात. आमची माय मारिया, भाग्यवंत पेद्रू पावलो आनी तुजे हेर दोन दूत, तशेंच तुज्या गोपान पावल्यांत तीं सगळीं आमची भाव भयणां. तांचे संगता आनी सगळ्या तुज्या दुतां बरोबर आमी तुका नमस्कार करता आनी म्हणटा, देवा, आमच्या बापा, तूं भोव पवित्र आनी तुज्या तूं भोव मोगाल. देखून तुजे ताय आमचे उपकारी मोन दाखोवंक अवुंडो आनी सोरो तुजे मुखार आमी हाडटा. आनी ह्या आमच्या देण्याचेर तुजो पवित्र आत्मो धाड म्हूण तुजो पवित्र आत्मो ही आमची मागणी. तुज्या पुता जेजूची कूड आनी रगत करून आमकां दिवन अशें तुवें आमकां दिल्याय तोच तुजो पूत जेजू आमी तुका भेटयता. आपल्या मरणाच्या आदल्या राती जेजू आपल्या सिसांक घेवन जेवणाक बसलो. ताणें आपल्या हातान उरो घेतलो
आनी तुका दिनपासून ताणें तो उंडो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून दाका सोऱ्यान बोललोली काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन भासलो आनी ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस खेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नवे आनी सासणीक करोडाचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेरच्याक, तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारूत तेणें हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartazo good por go to you. Bapa, जेजून आमकां तुजी शी पावयता, ताचे बरोबर आमकांय तुजे वेंगेन घे. तूं आमचो मोग करताय देखून तुज्या जेवणान वांटो घेवंक तूं आमकां आपयता. तर ह्या जेवणार तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमकां तूं दिताना तुज्या पवित्र आत्म्याच्या संतोशान आमची खाड जावं बोर. बापा, तुज्या खंयच्याच भुरग्यांक तूं विसरो न्हय देखून आनी मोग करता तांकां मोग करून ह्या आमच्या सगळ्या इस्कॉलाच्या भुरग्यांक सांबाळ म्हूण आमी मागता आनी आमच्या मेल्ल्यान ल्हान आनी व्हडांक तुज्या सर्गीच्या सुखान घे म्हूण आमी विस्वासीपणान प्रार्थता. कोश्टां दुखींक सांपडलेल्या ह्या आमच्या भुरग्यां मदली आनी दुसऱ्या सोमेस्तांची दया कर. देसा देसांनी सगल्या आमच्या क्रिस्ती भाव भयणां आनी वेगवेगळ्या धर्माच्या भाव भयणां आनी सोमेस्तांत संवसारांतल्या सगल्या मनशांक तुका वळखूंक, तुजो मोग करूंक आनी शांतीन जियोंक करपा दी. बापा, तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां दाखयल्याय तो मोग ओळखून आमी वचाप जाता आनी तुका वाखणटा. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोपदविधार बापाक सोरबंदून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान. आमच्या सर्वनारा जेजूची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना आमी म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणीन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आमच्या सर्वनारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाठाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणय आनी आयज तूं आमकां म्हणटा तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकूडान सांबाळ.
तुजो जियेताय आनी राजो चलयताय देवा सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती खरो मोग बरेपण सदांच तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती दिवया. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत खोर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. क्रिस्त प्रसाद बावतिझम घेतलेल्या क्रिस्ती बाबा भयणांक आमच्या दुसऱ्या धर्मांची बाबा भयणां भुरगीं आसात तुमचे लागीं मागता तुमी आसा थंय सरूच रावन मागणी तुमची चालू दवरची. क्रिस्त प्रसाद फकत बावतिझम घेतलेल्या क्रिस्ती बाबा भयणांक.
जेजू आमच्या काळजान आयिल्लो आसा. एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया. दोळे बंद करून जेजूक दिन वाचुया. आमकां भुरग्यांक शिकूंक बरे भाशेन बरे भुरगे जावंक काळजान आयिल्ल्या जेजू लागीं मागुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुझ्या भुरग्यांक ह्या आत्मीक खाणा पिवणा वरवीं गोठाय दी म्हूण आमी मागता. शिवर्तमानाच्या आपोण्यांक विस्वाशी रावून समेस मनशांक तुज्या पुताचो रूपकार आमी जावूं हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. मोगाळ भुरग्यानो, आयज तुमकां सगल्यांक पळोवन आमी खुशाल. सुमार 1000 वयर भुरगीं आसात आनी तुमी आयज पाद्र आग्नेलाच्या पांयाशी आयिल्लीं आसा देखून आमी तुमकां किरीत दिन वाचता. आयज आमचे मदें इमॅक्युलेट कन्सेप्शन स्कूल गोवावेल्याची भुरगीं, सांगे मिरेकल्स स्कूल भुरगीं आसात. आमची ऑलरेडी ऑफ पायटी कॉलेजची भुरगीं आसात. आमची वेर्ना आश्रमाची भुरगीं आसात. आमच्या पिलारची इस्कॉलाची, आमच्या पिलार सेंट्रल स्कूलाची भुरगीं, आमच्या गार्डन एंजल हायर सेकंडरी सावंडेची भुरगीं, तशेंच आमचे पिलार हायर सेकंडरीची भुरगीं आयज आमची आनी दुसरी भुरगीं आमचे मदीं आसात. भुरग्यांनो, आयज आमी तुमचे पासत किरीत मागला म्हणटूच तुमकां आमी दिन वाचता. तुमी आयज आयलीं देखून म्हजे किरीत दिनवास सिस्टर पात्रिसिया आमचे चोवे आसा. इमॅक्युलेट कन्सेप्शन गोवावेल्याची. आमचो सांगेचो फादर सावियो आसा. पिलार स्कुलाचो फादर पियो आसा हेड मास्टर. तशेंच सेंट्रल स्कुलाचो फादर शर्ली आसा हेड मास्टर. तशेंच फादर वॉल्टर हायर सेकंडरी गार्डन एंजल सावंडेचो प्रिंसिपल आसा. तशेंच पिलार हायर सेकंडरीचो फादर एंड्रू प्रिंसिपल आसा. तुमकांय आनी तुमचे सांगाताक तुमच्यो टिचऱ्यो आनी दुसरी आयिल्लीं आसात तुमकां आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आज सुरवातीची उतरां बरे भाशेन केली आमची पायटी कॉलेज स्कुलाची ऑलरेडी ऑफ पायटीची भुरगीं. तशेंच पयलें वाचप केल्लें फादर आग्नेल हायर सेकंडरीची भुरगीं. भावार्थाची मागणी केल्ली इमॅक्युलेट कन्सेप्शन गोवावेल्याची भुरगीं. आनी कोयर बरे भाशेन केल्लो आमची सेंट्रल स्कुलाची भुरगीं. बरे भाशेन कोयर केलो देखून तुमकां दिन वाचता. एक धाकटेंशें चेडूं आसा थंय तिसरेचें, तेंवूय कोयरांत एकठांय जावन बरे भाशेन आमकां सगल्यांक मिसाचे भेटेन भाग घेवंक आदार दिलो देखून तुमकां सगल्यांक इश्टानो आमचे काळजांतान दिनवास. इश्टानो, आयज तुमी ह्या पवित्र जाग्यार आसतना देवान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या शिंगपाचेर, तुमच्या आवय बापायच्या वावर धंद्याचेर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमी मागता. आमच्यो कोंकणी बायबल डायरी 2023 त्यो भायर विक्रेक आसात पुस्तक शाळांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्कांत. तशेंच फादर आग्नेलाच्या जिविताक लागू जातल्यो वस्तूचो एक म्युजियम कॉन्वेंटाच्या रुमान तयार केला. मागता तो आत्मीक नोंदणेन तुमी अणभवचो. कोणाकूय जाय जाल्यार झाडां पाडांची वखदां घेवंक तांच्यान आमच्या स्टॉलांत तीं घेवून घेता. मोगाचे भुरग्यांनो, ह्या जाग्यार जायतो लोक येता मागूंक, देवा लागीं मागूंक, तरेतरेच्या गरजा पासत मागूंक. आयज ही एक ओस्तोरी सेलिना फेर्नांडीस कानोकोनातान अशें सांगूंक लायता. म्हज्या घरकाराक अकस्मात एका दोळ्यांत दिसन आसलें. तेन्ना ताका हांवें दोतोराक दाखयलो. दोतोरान तपासून आदल्या माराक लागून दोळ्याक क्रॅक आसा म्हूण, ऑपरेशन करचें पडटलें म्हूण, चड पेरीग आसा म्हूण सांगलें आनी लेन्स बसोवंक जावचें ना आनी ऑपरेशन केल्यारूय ताका
दिसतले म्हूण फकत 1% गॅरंटी दिवंक ताणें सांगलें. हें आयकून ही वस्तोरी भियेली, पूण मानिवंत आग्नेलाचेर भावार्थ धरून ताका हे वस्तोरेन मानिवंत आग्नेलाच्या फोंडाची माती उदकांत घालून पिवंक दिली. परतून ही वस्तोरी चॅकअपाक गेले उपरांत दोतोरान विचारलें, ऑपरेशन करूंक जाय. ही वस्तोरी म्हणटा, हांवें मानिवंत आग्नेलाचेर भावार्थ धरून होय म्हणलें आनी ऑपरेशन बरे भाशेन जालें. ही वस्तोरी म्हणटा, आतां 2.5 म्हयने जाले म्हजो घरकार सारको बरो आसा. देवाक दिन वाचता ही वस्तोरी आनी देवा लागीं मागता पाद्राक दिलाक बेगीनूच साताचो मान फावो जावंक. मोगाच्या भुरग्यांनो, आयज तुमी आसतना ह्या पवित्र जाग्यार मागात. तुमच्या आवय बापाय पासत मागात, तुमच्या बाबा भयणा पासत मागात. तुमी शाळेंत आसात, आयज सुपुल्लीं भुरगीं कशीं बरे भाशेन तुमचें शिकोण करून वाडोवंक मागात. पाद्राक दिलाच्या मजतीन देवा लागीं मागात. बरेच भर मोगाच्या भुरग्यांनो, आयज जायते हांगा पाद्री आनी माद्र्यो बसलेल्यो आसात. आयज तुमचे मदें जायते पाद्री माद्री बसलेले आसात. आमकां जाय आयज चिल्ड्रन्स डे ह्या समारंभा वरवीं तुमी पाद्री जावंक ओ माद्री जावंक फुडें सरलेलीं. आमचे फादर्स, हांव आनी फादर मेलिटो बँड स्टँडांत आसतलीं. कोणूय दिसता एक पाद्री जावंक ओ माद्री जावंक कोणाकूय खुशी आसा. सकल बसोंक न्हय, सकल बसोंक तेम काबार जालो, पाद्री कसो वयर बसोंक. पाद्री जावंक खुशी आसा. बँड स्टँडांत आमकां मेळचें आनी तुमची नांवां दिवचीं. हे वेळार भुरग्यांनो, आमी सगळीं उबी रावया आनीक मानिवंत आग्नेलाच्या नोवेनांत आमी भाग घेवया. उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणी. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गेंच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मोनान आमी अडकता आनी तेच खातीर तुज्या वेंचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओरचोरया लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानिवंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानिवंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशें जाता मानिवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरीत जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार. एक कुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मानिवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणें. म्हजे फाटल्यान मुडचें. उगणीत काकुतीच्या देवा, सोड पडपडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता. वळा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानिवंत आग्नेलाक साताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोट पुरगोटणे उदेशी मागता. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी आमेन. मातशे बसूया. आतां मी सोमतोच भुरग्यांनो हांगाच आमचे पिळेवंताचेर मागणी आमी कोत्तेल्यो आनी त्या उपरांत आमी मागता सगल्या भुरग्यांताय तुमी जंय आसा थंय सरूच रावची. मी सोमतोच भायर सरची न्हय, तुमी आसा थंय सरूच रावची. आमच्या पिलाचो वडील फादर जोझफ फेर्नांडीस आमकां 2 उतरां तुमकां सांगतलो. Good morning, everyone. Little louder. Yes. So, happy Children's Day to all of you today. We are very happy, as Father Joseph has already said. We both are Joseph and both are Fernandez. Joseph Fernandez. Okay? So, Joseph Fernandez is square. The whole square. Okay?
So wishing you all today a very happy Children's Day. And on this occasion, I would like to express my thanks and gratitude and appreciation to the main celebrant today, Father Pio, for coming all the way and celebrating this Eucharist with us, praying for us, praying for our intentions, praying for our school, praying for our teachers, praying for our parents, and making this celebration a lively celebration. I would also like to appreciate the efforts of Father Joseph Fernandez, who brought out this idea of having this Children's Day celebration, getting you all present over here. Thank you, Father Joseph, for your cooperation, for your support and ideas to make this day a memorable one for our students over here, to celebrate this event, a day, a memorable day in their lives. I also like to thank and appreciate all the headmasters present here of our schools, sisters present here, who has come with their children, with their teachers, with their choir, with their presentations. Bless their efforts, bless their school, and all that they do in the school to give them good education, to make them worthy citizens, good citizens, responsible citizens of our country. May God bless you all. सगळी उभी राहूयात. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या सोर पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो किरीत मोगाचो आशीर्वाद घालून वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन पर्यावरणाचो अदीक बरो सांबाळ करूंक तुमकां धाडटा.